तुमचे फुडले संकल्प कितें राजेश बाब तुमी पयले ऑफकोर्स एक म्हणजे आता सध्या इमिजिएटली इज द फिल्म ही फिल्म प्रमोट करपाची खंय खंय व्हरपाक नव्या नव्या फेस्टिवलाक व्हरपाची ऑर अप्लाय करपाची मागीर तें आनी दुसरें म्हणजे आनीक कितें बरी स्क्रिप्ट येता म्हणजे वीच कॅन गीव कशें एक स्टोरी पळोवन एक किक येता येस लेट्स डू इट आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट इज गूड टीम ती समज टीम सुद्दां बरोबर आसत न्ही तुमच्या जाल्यार एक हुरूप येता म्हणजे सगळे जाण येस लेट्स डू इट जशें नाटक आमी करताले तेन्ना एक बऱ्या करुया म्हणून तर तशें एक दॅट वी कॅन डू ऑफकोर्स गव्हर्मेंट सपोर्ट इज देर म्हणजे तांची फिल्म स्कीम बी आसा पण आय होप इट गेट स्ट्रीम लायन व्हेरी सून की आतां नवीन आतां गव्हर्मेंट आयला 5 वर्साचें गव्हर्मेंट होपफुली सगळें आयला सो नाव आय थिंक इट इज टायम टू फॉर देम टू एक्ट आनी ही स्कीम जी आसा ती एवरी इयर करची अशें न्ही की 7 वर्सां पयलीं आतां पयलींचे फिल्मां आहा तांचे पयशे उरल्या अशें नाका बिकॉज एवरी इयर समज दे स्टार्ट डिसबर्सींग मनी न्ही सो देन यू वील सी लॉट ऑफ गुड फिल्म्स एंड आय एम शुअर दॅट दीस गव्हर्मेंट वील बी प्रोएक्टीव ऑन दीस तशें आमी आशा बाळगुया साईनाथ बाब सामकें थोडक्यात येस फ्युचर प्लॅन्स म्हणजे पोस्ट FTI अशीच इच्छा आसा की गोंयच्यो ज्यो काणी आसा की गोंयचें जें जनरल परसेप्शन आसा की बीच हें तें आमकां खबर आसा की आमच्या बॅकयार्डान खुबश्यो काणीज आसा जांकां युनिवर्सल एक हें आसा गोंयचे रायटर जे आसा दे आर वी हॅव अ व्हेरी रिच कोंकणी लिटरेचर आनी ह्यो ज्यो काणीज आसा आमच्या जमनीन त्यो गोंयच्यो कोंकणी काणी आमी म्हणजे हांव जर फुडें सांगपाक शकलो इट वील बी अ ग्रेट प्लेजर एंड अ ग्रेट सर्वीस टू द लँड नायस आतां आमी हें म्हणटा की आतां गोंयचो आतां चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ही इज ऑल्सो व्हेरी प्रोएक्टीव आनी हेल्पफूल फॉर द सिनेमा ऑफकोर्स आमी ताका आतां मेळपाचें आसा परते की जस्ट टू हॅव अ आमच्या कडल्यान एज अ फिल्म मेकरा कडल्यान कितें कितें बरें जावपाक शकता तुमच्या कडल्यान सो इट वील बी अ ग्रेट हेल्प टू गेट धीस कोंकणी सिनेमा मोर फ्लरिशिंग तशें जावं म्हूण आमी इत्सा बाळगुया जातलें